हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तेचे राज आमचे भितर सदांच आसा आनी आमी तेचे राज घेवन चलता. हर एक दिसा, हर एक वेळार आमी तेचे राज प्रगट करता. आमेन. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. मोगाच्या भाव आम्ही जीवा देवाक दिनवासिया. Obrihin talamasho koron telemetro otra masikara bantala basheke. Abahanta lamasho koron talamakoro koko Maria la bashaka. O gloria, gloria. Matewaso 12 अध्याय आणि 35वी ओळ आमका सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 20 आपल्या वाईट भांडारातले वाईट काढून दाखयता. देखून हांव तुमकां सांगता, दर एक सापसुबे उतर मुनीस उलयतीत ताचो हिशोब जडटेच्या दिसा दिवचो पडटा. कोणाच्या बापेनानो जेजू ख्रिस्त सामर्थ्यशाली आमचो देव आमकां सांगता, बरो मुनीस आपल्या बरे भांडारातले बरे काढून दाखयता आणि वाईट मुनीस आपल्या वाईट भांडारातले वाईट काढून दाखयता. आता भांडार म्हटल्यार खंयच्या भांडारातले? मोगाचे भाव भयणीनो, एक बरो मुनीस आसा जो देवाचे उतर पावता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाचे जिविताचे भितर आसा, देवाच्या आत्म्यान तो भरलेलो आसा. तो आपल्या बऱ्या भांडारातले आपल्या जिवितातले बरे ते काढता. बरी उतरां, बरे शब्द, मोगाची उतरां. पूण एक वाईट मनीस जो देवाक वळखना ना, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, तो आपल्या भांडारातले वाईट शब्द दुसऱ्यांक त्रासाचे ते भायर काडटा. पूण देवाचे उतर फुडें सांगता, मोगाच्या भाव भयणीनो, दर एक मुनीस उलयता ते उतराचो झडटेच्या दिसा हिशोब जाता. दर एक उतर जे आमी उलयता, आमी ह्या संवसारान आयल्या पासून दर उलोवंक लागल्या पासून जी उतरां आमी उलयता ते दर एका उतराचो हिशोब जाता. देखूनच मोगाच्यानो आमी आमच्या उतरांचे आमी जे कितें उलयता, जे नियाळ उलयता, खरेंच आमी खंयच्या भांडारांसून उलयता, आमचे भितरले भांडार हे बरें आसा वो वायट आसा, ते प्रश्न आमी आमकांच विचारया आनी बरें ते काडया. बरें ते काडया, बऱ्या भांडारातले बरें ते भायर काडया. कित्याक तूं आनी हांव जेजू क्रिस्ताची सोमयाची भुरगीं आसा. आमचो देव बरो सदांकाळ. देखून आमी बरी जावया आनी आमच्या जिवितांतसून बरें ते उत्पन्न करुया. आमच्या जिबेन बरें ते उत्पन्न करुया. बरें ते उत्पन्न करुया. देवाक स्वीकारून, देवाची उतरां फॉलो करून आमच्या भांडारातले बरें ते भायर काडुया. देवाक दिनवास येवया. कित्याक तो महान आसा. मोगाचे भाव भयणीनो, तो महान आसा. ऑलमायटी आसा, सामर्थ्यशाली आसा. हो तो सामर्थ्यशाली आसा. ते देवाक दिनवासुया.
ताचे जिवीत आमचे भितर आसा आनी सदां काळ आमी विजयी आसा Amen. आयचे देवाचे उतर घेवनी जॉन चॅप्टर 30 वर्स 36 पासून पळोवया. देवाचे उतर म्हणटा सिमोन पेद्रून ताका म्हटलें, सायबा तूं खंय वेताय? जेजून प्रतिपाद केलो, हांव वेता थंय तूं आतां येवंक शकनाय, पूण मागीर येतलोय. आमेन. पेद्रून ताका विचारलो, सायबा कित्याक हांव तुजे फाटल्यान आतां येवंक शकना? तुजे पासत हांव म्हजो जीव दिवंक तयार. पळयात बाबा, आयचे जे देवाचे उतर आसा कितेंच भाशेन आमकां बुद्दीन वाडयतले. प्रेज द लॉर्ड. सिमोन पेद्रू जेजूक विचारता, जेजू तूं खंय वयताय? प्रेज द लॉर्ड. जेजू तूं खंय वयताय? जेजून प्रतिपाद केला थंय, हांव वेता थंय तुका आतां येवंक शकनाय, वा तूं आतां येवंक शकनाय, पूण मागीर येतलें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हे संवसारान जो देवाचो पूत येयलो, सगळ्यान व्हडली वस्त तेणी आमची पासत केली ती म्हटल्यार आपल्या सांगाताक आमकां रावप. प्रेज द लॉर्ड. ह्या संवसारान येवन जेजू क्रिस्तान आमकां स्वर्ग राज्यात सदांकाळ आमकां जागो तयार केला. प्रेज द लॉर्ड. पण ज्या वेळार पेद्रू ताका विचारता, सायबा तूं खंय वेताय? जेजून प्रतिपाद केलो, हांव वेता थंय आतां तुका येवंक शकनाय, पूण तूं मागीर येतलोय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मागीर येतलोय. पळयात, जेजू ह्या संवसारान येवचें मेन रिजन म्हटल्यार तुका आनी म्हाका ह्या संवसारान सोडून दिवंक. हर एक मनशा जर चिंतून गेल्यार तर ह्या संवसाराचोच विचार करता. ह्या संवसारान आसतना आमी संवसाराचोच विचार करता. आमी फुडलो विचार करना, पूण आमी आयचो विचार करता आनी आयचो विचार करून आमी फुडल्या दिसांचे चिंतता. आमकां दर एकल्याक खबर आसा, एक एज आसा, ज्या एज ताकाय आमी ह्या संवसारांत आसतले 80, 90, 100, पूण त्या उपरांत आमी ह्या संवसारांत नसतले. तरी पासून मनीस जियेता 80, 90 पासत न्हू, पूण 50, 60, 70 पासत. ह्या संवसारान मनीस येवन केन्ना सदांकाळ कोणूच रावंक ना. आदाम पासून जी पिढी सुरू जाल्या ह्या मेरेन देखून ती पिढी सुरूच आसा, पूण खंयचोच मनीस आदाम पासून रावला असो कांयच ना. खंयच आमकां दिश्टी पडना. हर एकल्याची एक एज आसा, हर एकल्याची एक एजचे लिमीट आसा, आनी ते लिमीट जाल्या उपरांत तो मनीस ह्या संवसारांतसून वयता. तो परमनंट रावंक येवना. ह्या संवसारान खंयचो मनीस कितली गिरेस्तकाय जोडटा, कितलो बऱ्यांतलो बरो संवसार करता, कितले बऱ्यांतली बरी वस्तू घेता, हें इम्पॉर्टंट ना. आनी हें केन्नाच इम्पॉर्टंट रावंक ना तेचो. कित्याक हर एक मनीस ह्या संवसारान एक थोड्या वेळा पुरतो आसा. मागीर अशें कितें आसा जें ह्या संवसारान
जर थोड्या वेळापुरतो जरी असले तरी शासनापासून आसा वा शासनापासून आमकां मेळटा. आयज जर आमी आमच्या जिविताचेर नजर पळयता जाल्यार तर तें जिवीत थोड्या वेळा पुरती आसा, 1800-1900 वर्सां, पूण तेचे उपरांत तें जिवीत ना. पूण पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, जर तूं म्हजे सांगाता वा म्हजेर विश्वास दवरताय जाल्यार मरण पासून तूं जिवो आसतलें. मरण पासून तूं जिवो आसतलें. आमच्या जिवितान न्हू मोगाच्या बाबळ्यान आमी आयज आमकां सगळें लायफान बरें जाय म्हणून आमी जिवीत जियेता. खंयच्याय मनशाक तूं विचार, खंयच्याच मनशाक ह्या संवसारान मरण नाका. हर एक मनीस मरणाक भियेता, पूण त्या मनशाक खबर ना कितें तर जर तुजें जिवीत हंय काबार जाता जाल्यार आनी जर तूं जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरताय जाल्यार तुजें जिवीत हें संवसारांतलें काबार जालें तरी आत्मीक रितीन जिवीत सदांकाळ जिवें आसता. सदांकाळ जिवें आसता. कित्याक बायबल म्हणटा जसो देवान आपल्या पुताक सांडूंक ना तसो जी कोण जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास थेयता तेंकां देव सांडना, तेंकां देव सोडना, केन्ना सोडना. प्रेज द लॉर्ड. केन्ना सोडना. हर एक मनीस ह्या संवसारान सदांकाळ आसतलो आनी सदांकाळ रावतलो अशें ना. केन्नाच ना. केन्नाच ना. पळयात बाबा, जिवितान आमी हे संवसारांसून कांयच कमोवन वचनावना, कांयच मेळोवन वचनावना. तरी पूण जर तूं जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास ठेयताय जाल्यार ह्या संवसारांतले जरी कांय कमोवंक नाय तरी सर्गीच्या राज्या वयले तूं कमयताय. आनी जेजू आपल्या शिसांकां तोच सांगचो प्रयत्न करता. तुमचे रास, तुमचे जिवीत हे ह्या संवसारांतलें ना. तुमचें जिवीत हें सर्गी राज्या वयलें आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय, जिवितान एक सगळ्यांत म्हत्वाची वस्त म्हटल्यार ह्या संवसारान आसा तो जेजू क्रिस्त. आनी त्या जेजू क्रिस्ताक सगळें जर आमचें जिवीत आसा जाल्यार तुका केन्नाच कसलोच कांय प्रॉब्लेम आसचो ना. आयज पळयात, जे जेजूचे 12 शीस आसले, 12चे 12 मेले, हे संवसार सोडून गेले. तरी पासून आयज ते जिवे आसा कित्याक देवान तेंकां प्रॉमीस केल्लें, तुमी इस्रायेलाचेर 12 कुळांचेर अधिकार चलयतले. हे जावन आसले जेजूचे प्रॉमीस आनी तशें तेणी केलें. आयज ते हेवनान आसा. प्रेज द लॉर्ड. आयज ते हेवनान आसा. पळयात, जो कोण जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास थेयता आनी जेजू क्रिस्ताचे उतराचेर घेवन चलता तो केन्नाच नाश जायना, पूण तेका शाश्वत जिवीत मेळटा. शाश्वत जिवीत मेळटा. हालेलुया. हालेलुया. आयज तुमी दीसभरान सकाळ फुडें भायर गेले, सांजे हांगा पावले
आनी सांगचे हांगा पावल्यात कश्टान तुमचो दीस गेलो, कश्ट करून तुमचें जिवीत सारलें. कालचो दीस तो आयज ना, आयचो दीस तो फाल्यां आसूं आनी अशेच दीस फुडें फुडें वचत आसात. अशेच दीस तुमी जी ल्हान आसल्यात तशी आतां ल्हान ना, तुमी आतां व्हड जाले. तुमी व्हड आसली तशी व्हड रावचीत ना, फाल्यां सकाळीं म्हातारी जातले. पूण तरी पासून जो कोण जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास ठेयता तेचे ताचें जिवीत आसता. आमेन. आयज जेजू क्रिस्त आमचो अल्फा आसा आनी तो आमचो ओमेगा आसा. तो आमची सुरवात आसा आनी तो आमचो शेवट आसा. तेची थाय आमचें जिवीत आसा. आमी अशें विचार करूचे न्हू आमकां कितें गॅरंटी आसा ह्या संवसार सोडल्या उपरांत आमचें कितें जातलें तें. ना, जर देवान आपल्या पुताक कुसोंक दिवना तोच देव तूं जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास ठेयता जाल्यार तुका पासून तसो करूंक दिवचो ना वा तुका पासून सांडचो ना. कित्याक जाणा तो तुजो मोग करता. म्हणून जेजू क्रिस्त म्हणटा हांव वेता थंय तूं आतां येवंक शकना पूण तूं मागीर येतलें. हेचो अर्थ जेजूकूय जाय. जंय हांव आसा थंय म्हजें शीस आसलें, जंय हांव आसा थंय तुमी आसले. सदां आयज जेजू कोणाक नाका सांगचो, सगळ्यांक आसा आनी जेजूकूय आमी जाय. आनी हेकाच लागून जेजून आपलें समर्पण केलें. हेकाच लागून जेजून आपलो जीव समर्पण केलो कित्याक तुका आनी म्हाका सासणेक जिवीत मेळचें. आमेन. थँक्यू जेजस हे दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या तुज्या उतरां पासून. तुजी उतरां सासणेक जिविताची. जेका सजवता तो आपलें जिवीत बदलता. जो जिवीत बदलता तो व्हडलें झाड जाता आनी त्या झाडाची पात दुसरी